धर्मांतरण करप हो गुन्यांव न्हय, मात कोणाक बळजबरी करून फुसलावन फोटिंगपणा करून धर्माचो प्रचार आनी प्रसार करप साप्प चुकीचे आनी हाचेर कायदेशीर उपाय काडप गरजेचे अशें इतिहासाचे अभ्यासक ॲडव्होकेट श्रीनिवास खलप हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. Conversion is not an offense. Forceful conversion or conversion by coercion is an offense. तर त्याच्या खातीर एंटी कन्वर्जन ॲक्ट जाय. माझे अशें म्हणणें आयशें कन्वर्जन लॉ जवळ जवळ 5-6 राज्यांनी खूप आधीपासून जाल्लेलो आहा. काँग्रेस गव्हर्मेंटान केल्लेलो आहा सगळ्यात पयलो मध्य प्रदेशान एंटी कन्वर्जन ॲक्ट. प्रॉब्लम हांगासर आसा हे फटिंगपणा करून केल्लेल्या कन्वर्जनाचो. तर तेचेर महाराष्ट्र सरकारचे ते तुमकां एक उदाहरण दिता. हालीं तेंच्यांनी एंटी कन्वर्जन नवीन ॲक्ट हाडपाचो प्रयत्न केलो. मागीर तेंच्या स्वताच्या लक्षान येयलें की आमी चूक करता. त्याच्या पेक्षा बरो उपाय महाराष्ट्र सरकारान केला तो म्हणजे डॉक्टर नरेंद्र दाबोलकर यांनी तांकां सजेस्ट केल्लें की सुपरस्टिशन अँड मॅजिकल रेमेडीज ॲक्ट, एंटी सुपरस्टिशन ॲक्ट तेंच्यांनी पास केलो. गोवा सरकारान जर असो ॲक्ट जर पास केलो तर जे एक परसेप्शन आसा की खंयचे तरी एका धर्माच्या विरुद्ध तो वापरलो जातलो. एंटी सुपरस्टिशन ॲक्ट एक न्यूट्रल ॲक्ट आसतलो. जर एखादो बाबा धर्माचें नांव घेवन एखाद्या 14 वर्षाच्या चेडवाचेर जर बलात्कार करता तर ताका सुद्दां तीच शिक्षा जातली.